समाजसेवी संघटन आणि राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी सोमारा आझाद मैदानाचेर वचून राजन घाटेक मेळ्ळे। ताची विचारपूस केली। गोयचे सरकार आणि भाजप पक्ष हुकुमशाहीचे सरकार टिकोवन दवरपा खातीर इतले सकयले पातळेचेर वतले हे चिंतूंक नासले। गोंयकारां खातीर 10 दीस उपाशी आशिल्ल्या राजन घाटेक मारपा खातीर रातचे गुंडा धाडून भाजपान दाखोवन दिले तांचे कडेन हिम्मत ना। भाजपाक सत्ते फुडें कांयच दिसना। उपाशी आशिल्ल्या राजन घाटेचेर हल्लो भाजपान गुंडा धाडून मारपाचो प्रयत्न केला हे गोंयकार केन्नाच विसरचे नात। असल्या गैरकृत्याची फळां भाजपाक भोगची पडटली अशें तारा केरकर उलयले। कोणे तरी काल राती 11:30 सुमार राजन भावाचेर हांगा येवन एटॅक करपाक लागून ताका पयशांची ऑफर करता जावं आनी कितें कितें उलयता। तेजेर ऑलरेडी एशली म्हणटा तेणें कंप्लेनूय केल्ली। कंप्लेन केल्या उपरांत ताका आज एरेस्टूय केला, रिमांडाकूय ताका पुलीस स्टेशनार वचून कोर्टान व्हेल्लें आसा। पूण आमी राजन भावाक एक सांगूंक सोदता की अशें तुजेर एटेम बिटेम जाता, सगळ्याच वेळार सगळेच लोक हांगा तुज्या वांगडा रावंक आसूंक शकचे ना। तूं तुज्या बायलेचो भुरग्याचो पयलीं जावपाक जाय आनी मागीर तूं लोकांचो जावपाक जाय। ती बायल आज सद्दां येता हांगासर, बसता, मनांतल्या मनान कुट्टा आनी वयता। म्हणून ताका हांवें आज परत रिक्वेस्ट केला की तूं फाल्यां आमी खरें म्हणत जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाचे 12वे आमी घालतलीं। फाल्यां 12 दीस ताका पूर्ण जाता उपोशणाक बसून। फाल्यां ह्या गव्हर्मेंटाचे आमी 12वे घालतले, दाखोवन दितली की हे मेल्ले सरकार हे जागे ना सरकार। हे सरकार जागे बिलकुल ना। असल्या सरकाराक लागून हेणें उपोशण दवरचें बी न्ही। फाल्यां जरी तो उपोशण सोडिना आमी हांगा 12वे घालतलीं। कित्याक ह्या मेल्ले सरकाराक फुडें आनी ह्या सरकाराक पावल सुद्दां चलपाचो अधिकार ना। म्हणून हांव म्हणूंक सोदतां की राजन बाब, तूं बाबा तुज्या बायले भुरग्यांचो पयलीं जा आनी मागीर आमच्या 15 लाख लोकांचो जा। हें उपोशण जेन्ना जाता तेन्ना फूल बॉडी तुजी हालता। जेन्ना तूं हांतरुणार पडटलो कोण एकटो आसचो ना। ह्या सरकाराक मेल्ल्या सरकाराक कांयच पडून वचूंक ना। तेजें आंदोलन जावपाक जाय, फोडतोड जावपाक जाय, तेजे शिवाय जावचो। उपोशण करून गांधीगिरी करून ह्या सरकाराक आयकोंक येना। हें सरकार गांधीगिरीचें न्हू, हें सरकार हुकुमशाहीचे दादागिरीचे। म्हणून तांकां जशाच टोस अशें उत्तर दिवपाक जाय। आनी हें कितें जालां पळय काल, तेजो आमी निशेध करता। हें अशें जावपाक जायना।